लुकाचे शुभ वर्तमान. देवाचे राज केन्ना येवचें आसा ते फारिसेवांनी जेजूक लागीं विचारले तेन्ना ताणें अशी जाप दिली, नोदरेक पडटा तशें देवाचें राज येवचें ना. हें पोले हांगा आसा, तें पोले थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना. तर जाणो जायात, देवाचें राज तुमचे मदें आसा. आनी ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाच्या पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात, तसलो काल येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो, हो पोले हांगा आसा वो पोले थंय आसा. भायर सरूं नाकात आनी तांच्या फाटल्यान वचूं नाकात. जशें अंत्रुलार थावन जोगलावणे मारता आनी अंत्रुला सकयल आसा तांचेर लोक घालता, तशेंच तांचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचें जातलें. पूण ते आदीं ताणें जायतें सोंसचें आसा आनी हे सोंसतीन ताका भायर येवचोय आसा. देवाचें उतर हें.